हायकोर्टाचो आदेश आसूनय कुळ मुणकारांच्यो केसी कित्याक हुमकळत दवरल्यात? कुळ मुणकारांनी मरसर फकत संघर्शच करत रावपाचो, जमनी केन्ना भोगपाच्यो? बार्देस पेडणेकारांनी प्रस्न विचारला। मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग लोकांचे प्रस्न जाग्यार घालचे तांणी मागला। बार्देस पेडणेकार कुळ मुणकार संघर्ष समितीन पत्रकार परिशद घेतली। तांचे म्हणणे, रावता तांचे घर आनी कसयता ताजी जमनीची घोशणा केल्यार खूब तेंप जालो, पूण 60 वर्सां जावनय अजूनय गोंय सरकार हो कायदो चालीक लायना। कुळ आनी मुणकारांच्यो केसी 6 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालात असो हायकोर्टान राज्य सरकाराक आदेश दिला। कोर्टाच्या ह्या आदेशाक मान दियत भाजपा सरकारान बेगोबेग केसी जाग्यार घालच्यो ते मागतात। आयकात। काही दिसा पयलीं हायकोर्टान एक वर्डिक्ट दिली, जजमेंट दिलो की गोवा जितल्यो कुळाच्यो आनी मुणकाराच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो 6 म्हयन्यां भितर तांणी निवाडो काडपाक जाय, म्हळ्यार दे हॅव टू मेक अ जजमेंट ऑन इट। तर ही PIL जी पळय आसा, म्हळ्यार याचिका जी आसा ती एक लिन्यूस डिलेमा ह्या मनशान घातिली हायकोर्टान आनी ताचेर निकाल काडलो। आनी निकाल आयलो तो असो आयलो की 6 म्हयन्यां भितर केसीस ज्यो आसात कुळ मुणकाराच्यो त्यो सगळ्यो घासाघाशी करनासतना कलेक्टर मामलेदारान जे लेवलाचेर आसात तांणी त्यो निकालां काडपाक जाय। ताचें आमी स्वागत करतात आनी ह्या जजमेंटाचो कडेकोट पालन करपाक जाय कलेक्टरान मामलेदार जे ऑफिसर्स आसात तांणी। कारण कितें आसा की आतां कितलींशींच वर्सां जालीं, पिळग्यान पिळगे काबार जाल्यो। पयलीं आमी खंयची तरी आदिलशाहीच्या अंडर गोंय रावलें, ताजे नंतर पुर्तुगेजा अंडर रावलें, ताजे नंतर आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें। स्वतंत्र जेन्ना जालें तेन्ना खरोखरच एक भागविधातो जो आमकां म्हणटात बारीक समाजाचो, ते भाऊसाहेब बांदोडकरान कशेंच त्याची जमीन आनी राहीर त्याचं घर केलें। आज जवळ जवळ म्हणटात आमी 60 वर्सां जालीं, आज कितलेशेच कुळ आसात, मुणकार आसात, तांकां न्याय मेळूना। तर आमकां दिसता की हो जजमेंट जो आसा तो लँडमार्क जजमेंट आसा, कित्याक हायकोर्टान जेन्ना वर्डिक्ट दिता, जजमेंट दिता, ताचें पालन जावपाक जाय। आनी समज म्हणून पालन जायना ताजो एक अवमान जाता। त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर जे खातें आसा, जे रेव्हेन्यू खातें आसा, ताणें ताची देखरेख दवरपाक जाय। आनीक ताजे वयर जो CM आसा ताणें CMान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर पळोवप दवरपाक पाळून दवरपाक जाय। आनी समज म्हणटा तशें जायना, 6 म्हयन्यां भितर समज जायना, केसी सॉल्व जायना, जाल्यार आमकां अशी दिसता कुळ मुणकार संघर्श समिती की स्वता CMान तें खातें काडचें आनी स्वता कडेन दवरचें आनी जाता तितले बेगीन कुळाक न्याय दिवचो, अशी आमी गोवा कुळ मुणकार संघर्श समिती सरकारा कडेन मागणी करता। निकत्याच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात शेती जमनी संदर्भात जे बिल मांडला ते चुकीचे आशिल्ल्याचे समितीचे म्हणणे। बिल मानून घेवं नाका अशी राज्यपालाक विनवणी केल्या अशेंय तांणी सांगले। ऑलरेडी आमी ते स्टेटमेंट दिला की हें जें पळय बिल हाडलां सरकारान तें शेतकऱ्यांक घातक आसा, कित्याक तातूंत कांय क्लॉज आसात ते डायरेक्टली शेतकऱ्यांक समज 3 वर्सां समज करूं नाशिल्लो जाल्यार ते प्रावधान आसा की तो सरकार काडून दिवपाक शकता, काडून घेवपाक शकता। आनी कोण जो पळय एग्रीकल्चर आसूं ना नॉन एग्रीकल्चर आसूं ताका ते दिवपाक शकता ऑन जस्ट नियर एप्लिकेशन टू द कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर। तर ही गोश्टी ज्यो पळय आसात ताचें आमी खंडन करतात। तसो हो कायदो पास जावपाक जायना अशें आमी रिक्वेस्ट केला गव्हर्नरा कडेन थ्रू प्रेस मिडिया। आनी 1-2 दिसांनी आमी वचपाचें आसा गव्हर्नरा कडेन लेटर घेवन की बाबा तूं जें पळय बिल पास जालां ताजेर तूं सही करनाका म्हणून तें परत धाडा म्हणून गव्हर्नमेंटाक। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपै बाळगी।